डी कॅटेगरी त्या कॅटेगरीन ज्या वेळार आमी म्हणजे तांकां एक वेगळेच पद्दतीचे काम करता अशें मानले वतात. पण म्हाका खूब आनंद जाता आजच्या ह्या क्षणाक घोशणा करपाक की सरस्वती हायस्कूलचो ह्याच स्तराचो एम्प्लॉई आदरणीय जो ब्रह्मानंद गावडे म्हणून आसा, आता अनेक सुरवाती पासून ज्या वर्सा पासून तो हांगसर स्कुलान जॉयन जालो त्या वर्सा पासून ताणें योगाच्या माध्यमांतसून भुरगे आमच्या शाळेन घडोवपाचो प्रयत्न केलो आणि ते घडयता समाजान काही क्लासीस घेवप, एक्स्ट्रा क्लासीस घेवन ताणें भुरग्याच्या ह्या योगाच्या क्षेत्रांत इवन राज्यस्तराचे पुरस्कार ह्या भुरग्यांक प्राप्त जावपाचे अशें इतक्या प्रकारचे शिक्षण दिल्लें आसा. आणि आता तेणेनूच सादारण एक 20 भुरगीं आमची सक्षम अशी ह्या सगळ्या आसनांनी तयार करून ती शाळांनी वचून ह्या भुरग्यांच्या माध्यमांतसून जवळ जवळ 20-22 शाळांनी भुरगीं तयार जाल्ली आहेत. सगळ्यो ज्या शाळांनी PE शिक्षक ना अशे सगळे प्राथमीक सरकारी प्राथमीक शाळा आखाडा आसा, जुवे आसा, आमयवाडा आसा, खांडोळा आसा, माशेल आसा, अशे ह्या म्हणजे माशेल पंचक्रोशींतल्यो ह्यो सगळ्यो शाळा आसा ज्या सगळ्या शाळांनी आमचे विद्यार्थी गेले शिकून आणि मागीर सगळे थंय शिकवण्याची जी प्रक्रिया आसा ती जाल्या नंतर ते परत शाळेन जॉयन जाताले आणि मागीर आपल्या सगळ्या शिक्षणाच्या प्रक्रियेन आपूण स्वता शिक्षण घेवप ही प्रक्रिया त्यांची ते करताले. आज ह्या योग कौशल्यम जे आसा त्याच्या अंतर्गत त्या शाळांतले विद्यार्थी हांगा सहभाग घेतलेलो आसा. हय, काय सरस्वती विद्यालयाच्या विद्यार्थी सगळे विद्यार्थी जे आसा सरस्वती प्राथमिक, कारण ही योग स्पर्धा आसा ती प्राथमिक स्तराची असल्या कारणान सरस्वती प्राथमिक विद्यालयाचे फक्त 10 विद्यार्थी आसा आणि अन्य सगळे विद्यार्थी जे आसा हे अन्य शाळांनी ज्या शाळांनी आमच्या विद्यार्थ्यांनी शिकून ही सगळी भुरगीं हांगसर येयल्लीं आसा.